आसा हय साहेबा आमचे एक व्हडले संकट येयल्ले आसा हय साहेबा तुका सद्या खबरूच आसा हय साहेबा हे आमच्या फाटल्यान जे लागलेले आसा हय साहेबा ते तांकां बरी बुद्ध दिवची ते हय साहेब आणि हो आमचो बायपास करून घेवचो हय साहेब हो जे कोण आसा पळय न्हू हय. आणि आमचे पळय मोदी पळय कोण झुटी घालूंक सोदता हय. तांकांय ते आमच्या पांया कडेन हाडचे हय साहेब. आणि तेंचे कडेन आमच्या फाटल्यान काम करून घेवचे हय साहेब. आणि जे पळय कोण हे विघ्न संतोशी आमच्या फाटल्यान लागल्या हय. ते जावं कोण आमचो MLA जावं हय. जावं कोण PWD मिनिस्टर जावं हय. जावं तो वीज मंत्री जावं हय. तांकां तुवें तेंच्या जाग्यार बसोवचे आणि हो आमचो बायपास करून आमकां दिवचो हय साहेब. हे तुजे कडेन मागणें आणि जर आमी कितें करता आसतना आमच्या हातीन कितें चूक जाल्या जाल्यार ती आमकां क्षमा करची त्या भुरगे म्हणून आमकां माफ करून आमचे हे मागणें मान्य करून घेवचें हे नागदरकारा हय. हे देवा आज तुझ्या चरणी येयले आम्ही हे मागणे घेऊन आज जे लोक हे रस्त्या खातीर झगडटा जे कोणी आमचो आयज घात केल्लो आसा तेका तू तुझ्या पांया कडेन दवर आणि हे लोकांक यश दी आणि तशेंच आयज जे लोक हे झडटा एक वर्स जालें एका आयज खंय तरी हतबल जावन तुझ्या पांया कडेन येयल्ले आसा हो जो गांव आसा ही जी 25 ही हो सगळो गांव तुजो जावन आसा हेचो राखणदार तूं आसा हेजी राखण तूं करतलो आमी फक्त एक निमित्त जावन आसा हे लोकांक तूं तुजी शक्ती दी आयज जे कोण हे लोकांमध्ये फूट घालूंक पळयता जे गांवचे आसूं जे भायले आसूं जे सरकारांचे आसूं तेका तूं तुज्या पांया कडेन दवर आनी हे लोकांक यश दी हे नागदरकारा आमी तुजेर पूर्व विश्वास दवरलेलो आसा ह्या लढ्यात तूं आमकां यश दितलो आणि ही लढाई जी आसा ती सरकारा विरुद्ध आसा ती आमी अवश्य जिखतले हे तुजे कडेन आमी आस धरून आसा आणि हेजे फुडें प्रत्येक जाग्यार जे जाग्यार आमी पांय घालतले ते जाग्यार आमचो गांव तसोच हे गोंय आमच्या संकटान येयल्ले आसा हे नरभक्षका कडल्यान हे गोंय आमचे गोंयाची राखण कर हे आयज तिनूय जे राखणदार आसा आमचे हे अंत्रुज गांवांतले हे तिनूय देवाचेर तेणी आघात केल्लो आसा आनी तेंचेर आघात हाडलेलो आसा तेचे सगळे रक्षण तुमी तिनूय जे राखणदार आसा ते एकठांय येतले आनी ही जी राखण करतली आमी 15 तारखेक एक सभा आयोजीत केल्ली आसा ती सभा आमच्या गांवापुरती ना ती गांवच्या बरोबर आमचे गोंयचे रक्षण करपा खातीर हे भोमचे लोक फुडें सरलेले आसा तांकां सगळे कडेन तूं तुजो आशिर्वाद दी यश दी आणि बरें कर श्री नागदरकार महाराज की जय. श्री नागदरकार महाराज की जय. सांभाळ करून घे सगळ्यांचो सोडू नाका हे फाटल्यान आमचे लागले तांकां तुझे लक्ष आले सगळ्यांचे आमचे 25 जाणां बसलेली सगळी ते तुम्ही आमकां जागे करून दिल्या कोणाक खबर नासली इतक्या वर्सां की आज तुम्ही आमकां जागे केल्या ते 25 आनी तूं आसा सिनेचो नागदरकार आमचो राखणदार सगळे बाळकांक तूं सांबाळटा हांगासर तेन्ना तूं पळोवन घे कोण हे फाटल्यान लागल्या दुश्मन आमच्या नागदरकार तुवें खबर घेवची तेंची बरें कर आमचे सगळ्यांचे ह्यो बरें करून तुका आगे